येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। बांदोडा खोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांक सोंसचे पडटा त्रास, लोकांक खावचो पडटा धुल्ल, घडल्यात कितलेशेच अपघात, कासवाच्या गतीन काम जाल्ल्यान थळावे फुर्योज। शुक्रारा तालिगांव वाठारांतल्या शेतांत लागलो उजो, शेतांतले सुके तण आनी झाडांचो लासून गोबोर, उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आटापात हाडलो उजो। केपेचे पुलीस स्टेशन सापडला वादात, काम पडला हुमकळत, विधानसभेत प्रश्न मांडून लेगीत सरकाराची चल्ल्या पुरायेन आडनदर, केपेचो आमदार आल्टन डिकॉस्टान उक्तायली खंत। आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान। बांदोडा खोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांक त्रास जाता। गेली 9 वर्सां सरकार हे काम पुराय करपाचो यत्न करतात खंय। मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपल्या वाठारांतले काम सुरळीत केला। आमी हांगा मरतात, थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। पावस लागी पावलो तरी बांदोडा वाठारांतले सिवरेजीचे आणि अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सरकारचे काय कंत्राटदार पुराय करपाचे नांवच घेयना। सिवरेजीचे काम गेली 9 वर्सां सावन तशेंच आसा, जाल्यार केबलिंगाच्या कामांक वरस जाले। ते भायर रस्तो खणून दवरता पूण उपरांत उदक मारिनात, थळाव्यांक धुल्लो खावचो पडटा, कितलेशेच अपघातय जाल्यात। पावसान ह्या खणलेल्या रस्त्यार कोण पडत मरत जाल्यार कोण रे बाबा जबाबदार, थळाव्यांनी प्रश्न केला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। स्टार्ट जाल्यार 9 वर्सां जालीं शेवरेजीचें केबलाचें काम जाल्यार चालू जाल्यार 1 वर्स ते आतां 1 वर्स जाल्यार ताणें थोडें पुरयलां थोडें पुरोवना, काम चालू आसा आनी दिसभर आमकां धुल्लो खावचो आमी दिसाक 2 पावस मारतात। तुम्हीच मारता? हय हांव मारता, पायप घेवन मारता हांव सांजचें उदक येतकीर थंयच्यान हांगा पर्यंत मारता। तेन्ना सरकारान जाता तितले बेगीन हे रस्त्याचें काम कंप्लीट करचें अशें आमी मागता सरकार। बेगीन म्हणजे कितें जालें, तिणें पयलू एक केबल घातलो, तिणें हेजो इलेक्ट्रीक हेजो लायटीचो पयलू मोठो केबल घातलो, तेन्ना तर आतां परतोन घातलो तो तेन्नाच घातले जाल्यार हे प्रॉब्लेम जायना ते टायमार जाल्ले परतो त्या आतां फाल्यां आनी कितें करतले ते काम करते एकदम गेले जाल्यार हे त्रास जायनालो। आनी हे शेवरेजीक 9 वर्सां जालीं, 9 वर्सां कंप्लीट जावन आतां परतो स्टार्ट करतात, आतां आनी कितले म्हणून पावटी हे खणटले, नेमा मारीत आसा हांगा मारता थंय आनी ते म्हणटा आमचे इंजिनियरींग फेल आनी कितें, मागीर इंजिनियर कितें करता, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा लेबर आयकना कितें सांगल्यार, मागीर लेबर तुमकां आयकना कॉन्ट्रॅक्टर कसले तुमी लेबर तुमकां आयकना कॉन्ट्रॅक्टर कसले, ते आयकोपाक जाय न्ही कॉन्ट्रॅक्टरान, आनी ते काम जावपाक जाय। तुमची फेल म्हणजे आमची चूक न्ही तुमची, तें तुमकां कळनाशिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिलें ना जाल्यार, नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट घेवप न्ही। वर्स जाय दिले आमकां खड्ड्यांतल्यान वयचें पडटा, सदांच परत खणटा आनी आमी हे रस्त्यान वयचे कशें तें कांय समजना, तेंगेले चल्लां कितें म्हणून। आतां एक कॉन्ट्रॅक्ट दिला काय कितें दिला काय समजना, कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार परत कित्याक खणटा हे, ताका लिमीट ना। आनी आमचो कलेक्टर आहा तो ऑर्डरी सोडटा, कसल्यो ऑर्डरी सोडटा तेच म्हाका कळना। ते कलेक्टराचोय
ऑफिसा पासून ऑर्डर दिले म्हणून हांगसर भोंवोन दाखोवचे तेणे कसले काम चलता काम कसले चलता काम कशें माती चलता बंद की खंय बंद हांवें फोडटा मातशें परत फोडटा शेवरेजचे आणि दोन्ही लायटीचे परत लायटीचे लागले कोणा हे घातलं पाड घातलं सगळें कितें हेका अर्थ आसा हेका हो सरकार न्हिदला काय जागो आसो तो आमकां खबर ना आनी आमचो मंत्री सुदीन ढवळीकर कितें करता खबर ना तेणे आतां आपले वटेची ताबडतोब केली लायन रस्तो आनी आमी हांगासर मारता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. शुक्रारा तालिगांव वाठारांतल्या शेतांत व्हडलो उजो लागलो. शेतांतले सुके तण आनी झाडांचो लासून गोबोर जालो. सगळ्या वाठारांत धुंवर पातळिल्लो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो आटापात हाडलो. उज्याचें कारण अजून कळूंक ना. पळयात सुभाशीश गोवेकाराचो रिपोर्ट. The fields of Talegaon earlier today had caught fire. Now this is a recurring incident that occurs year on year. The residents here have repeatedly complained of the smoke creating a lot of issues, be it breathing or vehicles flying along the road with low visibility. Now firefighters doused the flames successfully within a matter of few minutes, but the underlying issue is how are these fires igniting? Is it being lit by someone or is it the dry heat conditions that are causing this? Now every year we have locals saying that the fields are allegedly purposely lit on fire, but so far there has been no concrete answer to this. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. केपेचे पुलीस स्टेशन आता वादात सापडला. सुमार 4 वर्सां जाली कोट्यांनी दुडू मोडून उबारिल्ल्या नव्या इमारतीचे काम हुमकळत पडला, जाका लागून लोकांचे हाल जातात. विधानसभेत प्रश्न मांडून लेगीत सरकाराची पुरायेन आडनदर चल्ल्या. सरकार फकत इव्हेंट करतात, पण लोकांच्यो गरजो पुराय करपाक अपेशी थारिल्ल्यान केपेचो आमदार आल्टन डिकॉस्टान खंत उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केपें पुलीस स्टेशनाचो जो भूत बंगलो आसा, ह्या भूत बंगल्याक आसात आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे केपेची जे पुलीस स्टेशन न्यू बांदतात, ह्या पुलीस स्टेशनाचे ह्यो भूत बंगल्याच्या व्हडली जाले कडेन आसा. हो फक्त पिक्चराचें शूटिंग काडपाचें पुलीस स्टेशन हें जावन रावले कडेन आसा. आनी आतां जें पुलीस स्टेशन दवरलां तें जी गव्हर्मेंट कॉलेज आसा तेज कुशीक सद्याक टेम्पररी गुदावां
जे PWDच्या वॉटर सप्लायाचे जे गुदाम आसले हितून दवरले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या पुलीस स्टेशन जे आसा ह्या पुलीस स्टेशनाक हांगा काम म्हणून तें बंद पडले कडेन आसा. हेजे बद्दल जेन्ना MLA आमी विचारले जो एल्टन डिकोस्ता आसा हेका विचारले त्या टायमार ताणें सांगलें की हें खरेंच वायट आसा आनी आपूण एवरी टायम असेंब्ली हेजो आवाज काडटा पूण सरकार आपल्यालो आवाज खंय तरी सकल दामून दवरपाक सोदता. जर हे 4 कोट्यांचे पयलीं पुलीस स्टेशनाचे टेंडर जाल्लो पूण ताका आतां आनीक 8 कोटी जाय पडटा. ह्याच बरोबर आज MLA सांगले कडेन आसा की हें बेगीच्या बेग कंप्लीट करपाक जाय. लोकांक जर सद्या आज त्या पुलीस स्टेशनार वता जाल्यार थंय कितलेशे पयशे दिवन वचों पडटा, भाड्या पायलट करून वचपा पडटा, 4 जाण वतले जाल्यार रिक्षा करून वचपा पडटा, टॅक्सी करून वचपा पडटा. हे पयशे वेस्ट जातात. आनी जे पुलीस स्टेशन आतां जे पयलींचे आसले आनी त्या जाग्यार बांदतात ते मेन सेंटरार आसा म्हणून तेणी मागला की बेगीच्या बेगीन सरकारान ह्या पुलीस स्टेशनाची दखल घेवची आनी ह्या बेगीच्या बेगीन काम कंप्लीट करचें म्हणून. आज आमदार जाल्यार म्हाका ऑलमोस्ट 2 वर्स कंप्लीट जाले. 2 वर्सां 1 म्हयनो जालो आनी एवरी असेंब्ली सेशन हांव सरकाराक याद करीता आनी सांगता बाबा हें पुलीस स्टेशन इन केपें जे ऑलमोस्ट केपें टाउनून कुच्चोरें पार्ट ऑफ कुच्चोरें कुंकोळे पार्ट हो सर्व जाता आनी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें ताबडतोब रेडी जावपाक जाय म्हणून. बट म्हाका कोणा सरकार हेजे कित्याकूच लक्ष घायना. हांवें असेंब्ली काडलें, तिनी असेंब्ली सेशन आयलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगलें बाबा हें ताबडतोब जावपाक जाय म्हणून. बिकॉज होम मिनिस्टर तो आहा ते म्हाका म्हणपाक लागले रेट्सा लागून कॉन्ट्रॅक्टर रेट्स आहाय म्हणून तो फाट सॉल्व करपाक. बट जेन्ना असली काम समज जर सरकार समज फाटी घाता आनी करपाक सोदना, इंटेन्शन ना कंप्लीट करपाचें जाल्यार सरकाराक कळटा. बिकॉज दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां एक ते पुलीस स्टेशन भितर आमोण्या भितर आनी लोकां वचपाकूय पावपा ना. एक कंप्लेन कितें रजिस्टर करता जाल्यार तेका आनी एक पायलट घेवन आनी एक बस घेवन आनी एक्स्ट्रा व्हेकल घेवन वचूं पडटा. हें सगळें सेंटर आशिल्लें आनी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका सरकारान ताबडतोब हेजेर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें ही म्हगे मागणी आसली. ओके सर, पयलीं हें 4 कोट्याचो टेंडर जाल्लो आनी 4 कोटी म्हणून येयले आनी आतां पयल्या ताका आनी खंय 8 कोटी जाय. कितें दिसता हेचेर? हे इंजिनियरींग आमगे सारकें ना काय कितें? सो आतां म्हाका दिसता हितूंक जेन्ना एस्टिमेट केला तो डिपार्टमेंट हेजेर सारको आन्सर दिवपाक शकतलो. कसले प्रकार इंटरव्यू एक येता प्रकल्प करपाक सोदताय जाल्यार इट हॅज टू बी स्टडीड आनी तेजें सारकें आमगे कोण बसले ते इंजिनियर म्हाका दिसता आदर दे आर नॉट एफिशियंट वो सरकार एफिशियंट आसपना. आतां ते कोणाचे ब्लेम घाता ते म्हाका खबर ना. बट तें तुगेलें इंटरनल कितें आहा तें करपाचें जावं गव्हर्मेंट ऑफ द डिपार्टमेंट. बट आमगेलें नीड तो पोल्युशन जावपाक जाय आसलें. आतां ते 4 आहा ते ओके 100 जाता वो 8 जाता. वॉट एवर इट इज इट हॅज टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी. जावपाक जाय पुलीस स्टेशन जावपाक जाय. बाकीचे इव्हेंट सरकार कितलें कोता. इव्हेंट करपाक तांकां टेंडर लागना काय ना सगळें जालें म्हणटकीर ते मागीर टेंडर हें कोताय. सो हे पुलीस स्टेशन के गरजे आहा ते वर्स जायना. दॅट इज व्हेरी रॉंग. हें जावपाक जाय. रिएस्टिमेट वॉट एवर अमावंट कितें लागना समज कॉन्ट्रॅक्टर आमचो कितें आसता ताका एक मुको टायम फ्रेम आसता तितल्या भितर ते कॉन्ट्रॅक्टर कंप्लीट करपाक जाय. समज तरी तो 2 वर्सां ते 5 वर्स काडटा देन इट इज कॉन्ट्रॅक्टर्स फॉल्ट. गव्हर्मेंट हॅज टू मेक लायबल द कॉन्ट्रॅक्टर लायबल आसपाक जाय आनी ते काम कोण घेवपाक जाय. इफ इट इज हिज फॉल्ट, इफ इट इज डिपार्टमेंट फॉल्ट लेट द कन्सर्न इंजिनियर बी सस्पेंडेड. वो आहा तें काम हांव सांगतो आय डिमांड. समज ते डिपार्टमेंट रॉंग आलो एस्टिमेट सार जालना आनी लोकांक त्रास जाले लेट द डिपार्टमेंट द इंजिनियर बी सस्पेंडेड. लेट द गव्हर्मेंट टेक एक्शन. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोयचे फामाद काजू उत्पादन आतां निर्शेवणी जायत चल्ला. अंदूक काजी कमी लागल्या, काजींचेर निबून आशिल्ल्यांक आर्थीक धपकोय बसला. हो काजू फेस्टिवल पणजे दवरला तो गांवांनी दवरल्यार सरकाराक आमची आडखळी कळटा आसल्यो अशें म्हणत बाळीचो थळावो आनंद देविदासान आपलें मत मांडलें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज तुम्ही पळयतात की जो लोक काजू रोयता काजू पिकयता आनी जे लोक काजू चलोवपाक घेतात सिजनाक ह्या लोकांचेर उपाशी मरपाची पाळी येयले कडेन आसा. कित्याक ह्या खेपेक जे काजूची सिजन आसा गेल्ल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा खूब कमी आसा आनीक हे कमी जाल्ले कारणान शेतकार सामके बेजारले कडेन आसात. जे काजू घेतात ते सामके बेजारले कडेन आसात. 1 किलो जी आसा हे 105 ते 110 रुपये किलो आसा. गेल्ल्या वर्सा 85 रुपये किलो आसले. ह्या शेतकारांनी सरकाराक कितलेशे सांगले की आमकां हेजेर एक भाव दिवचो म्हणून पूण सरकार हांगा खूब कमी पडले कडेन आसा. सरकारान गंभीरान हेचे विचार करता आनी हो असलो जो महोत्सव तुमी शहरांत करतात तो गांवांनी करचो म्हणून लोक मागतात. हेतू आमकां काय फायदो ना न्हू हें करून आमी हें सोडपाक मुखार.
म्हणजे काजू म्हणून सामके पाड आसा साप्प पाड जाला आनी काजूचे उपरांत कांयच फायदो ना आनी हेजे पयलीं आमकां जे काजूचे पोरू पसून वाडोवन दिता म्हणल्यार पण आमकां हें ना कितें ना दिल्ली सुद्दां ना हेजें कार्ड ना किसान कार्ड ना किसान कार्ड आमी परत धाडले फुकट दिताले आमी ओके आमकां जमीन नासले किसान कार्ड खंयची करता आमी आणि तुम्ही काजू आता दुसऱ्या कडच्यान काजू ना दुसऱ्याक घेऊन करता सगळ्याक जमीन केल्या मग तुमकां परवडटा आता परवडना न्हू हम्म. कशांच परवडना आमी आतां परवडना म्हणून आतां केलो न्हू आतां जवळ दुसऱ्या काजू केल्या मागीर अजून 50 बी जाली न्हू जालें केल्या ताका पयशे तुमी दिवंकूच जाय पयशे दिवपाकच जाय सकाळी पयशे तर दिवपाकच जाय ओके. आमचे पण सरकारान पणजी एक काजू महोत्सव दवरला हो कितें बरो आसता दिसता तुका दवरून कांयच फायदो ना न्हू तुजो त्याचो कांयच आमकां फायदो जाता असो दिसना काय ना कांयच फायदो काजू सध्या बरे लागला न्हू आनी रेट बी बरी ना सो कितें दिसता तुका ह्या हेजेर तेज्या दिसवड्याचे मानाय घेता 2000 रुपया आनी ते काम जाता चड आमकां थोडे पयशे मेळटात ताका लागून आमकां हे रेट मेळटा सो आतां येदो व्हडले महोत्सव बी करता आज पणजी व्हडलो महोत्सव आसा काजूचो कितें दिसता तुका हो कितपत फायदो आसतलो फायदो म्हणल्यार आड खेड्यांनी केली जाल्यार तो फायदो आसता न्हू काजूची सीजन काय ना म्हणून काजू सिजन काय ना कमी सामकी आनी रेट बी परवडपाक ना म्हणजे हे काजू आता हेजे मुखार निवळ करून तुमकां काजू पुनावपा परवडपा सारकें आसा ना परवडपाक सारकी ना हेजे मुखार काजू अश्यो बंद उडोवपा पडटल्यो हय हय कित्याक काजू हें ना न्हू रेट ना रेट मेळना आनीक लागनाय बी सारकें सारकें गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेवे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. भारतात अजूनय पावस पडटा. सांगली आणि हुबळी पावस पडलो. शुक्रारा पावस पडलो ना, पूण शेनवार सावन पावस सुरू जातलो आणि सोमार मेरेन चालू उरतलो असो आयएमडीचो अदमास आसा. सप्तकाच्या शेवटाक पावस पडटलो असो अदमास आयएमडीन दिला. तरी लेगीत हवामान उष्ण आणि दमट आसतले. कांय सुवातांनी चड तापमान 34 मेरेन पावतले, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री मेरेन पावतले. उष्ण आणि दमट हवामान, तापमान 700 परस चड. शेनवारचे तापमान 34 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.